अस्सलाम वालेकुम. सगळे गोंयकारांक सगळे गोंयचे मुस्लिमां कडच्यान ईद मुबारक आनी उनुनीत परबी हे वेळाचेर आमचे गोंयकार क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं हिंदू जावं सगळे एक भाव येसून मेंग मारता हे दिसाक. इंग्लिशेन म्हणा यू हॅव टू सॅक्रिफायस समथींग टू गेन समथींग. हे दिसाक कितें आहा, आमचे प्रॉफेट पळय आहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेणें एक स्वप्न पळयलें आनी ते स्वप्नान ताका दिसता की तेजे भुरग्याची एक जो आवती दिता आनी जगत गुरू पळय आसता पळय संवसाराचें एक जगत गुरू पळय आसता पळय ताका स्वप्न पडटा पळय तो खोर जाता. ताका लागून तेणें आवती दिवपाक लागून वयर गेले भुरग्याक गेले आनी भुरगोय राजी जालो. आनी तेणें जर जेन्ना भुरग्याक हें करपाक दवरलें तेन्ना देवान कितें केलें तेजे मनाचेर एक हें धाडलें आनी थिंगा भुरग्याच्या जाग्यार एक मेंढो येयलो आनी तेणें मेंढ्याक कितें केलें कुर्बानी केलें. ते दिसाक लागून आमी हे ते खुशयेन आमी मनयता सगळे संवसाराक ईद मुबारक. आनी तेजे खुशयेन हात कोत्ता सगळे संवसाराचे लोक एकठांय जाता हेंग मारता सगळ्या लोकांक आपल्याक भोगसणी मागता सगळ्या लोकांक भोगसणी मागता. मोहतरम प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आज ईद उल अज़हा का दिन है. आज तमाम हमारे मुल्क वालों को ईद उल अज़हा मुबारकबाद देते हैं और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं उनके तरफ से भी तमाम लोगों को तमाम देशवासियों को हम सब के तरफ से ईद मुबारक. और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व शांति हो और भाईचारगी हो और एक दूसरे के साथ सलाह रहमी करे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और पैगाम बाँटे, सबको गले लगाए. यही हमारी ईद से पैगाम जाता है. मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन और शांति हो, सबको एक दूसरे का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएं. आमीन या रब्बल आलमीन. من حميدا الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا आज ईद सेलिब्रेट जाता बकरी ईद. खूब जाल्यार कशे तरेन तुमी सेलिब्रेट करता? माझे नाव फयाज शेख आणि कमिटीचो मेंबर आसा. सो हांव सगळे आमचे कमिटीचे एक उचडे जे कारामोटीचे आमचे मुस्लीम भाव सगळ्यांक व्हरत ईद मुबारक म्हणटा सगळ्यांक. आनी आमी सगळीं मेळोन एक सेलिब्रेट करता. आमची बकरी ईद आहा. बकरी ईद म्हणल्यार आमचे थोडे बकरी बली बी दिता हें करता तुका. सो आमचे सगळें मेळप जाता सैरी करता तेंकां.
सो ते म्हणून हे आमी ईद सेलिब्रेट करता. हांव सगल्यांक ईद मुबारक म्हणटा. एम सादिक उलयता. हांव हांगसर ट्रेजरर आहा जमात मुस्लिमाचो. आयज आमची बकरी ईद आमी एक ईदगाक एक नमाज केली आनी सेकंड नमाज आमची 8:30 मस्जिदाक दवरली. हांगचे लोक आमचे पलतडीचे, गुड्डेमोडचे, शेल्डेचे लोक, काकोडचे लोक आनीक बाणशा बिणशा सगळे लोक हांगा येवन आमचे हजारान लोक जाता. हांगा नमाज करून आमी सगळ्याक बरें करून बरें सगळ्या लोकांचे आमी आशिर्वाद घेवन आमी आज ईद करतले. आज ईद का दिन बहुत खुशी का दिन है. आज़ाद जमा मस्जिद मुस्लिम कमेटी की जानिब से आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खुशी का दिन है. हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुन्नत के जिंदा करने हम लोग चले हैं. तो उस सुन्नत में हमारे ईमान ने एक तहारत बताई है कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है और हमारे ईमान में जो उस चीज़ की तहारत बताई है उस तहारत और उस ईमान के साथ उस कुर्बानी को मुकम्मल करें और न कि अपनी ज़ात से किसी को परेशानी और किसी को तकलीफ़ दें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज जो है ईद उल अज़हा, इसको हम बकरीद भी कहते हैं. तो आज यहाँ पे 7:45 पे जमात हो गई है. उसके बाद खुतबा हुआ और हमारी तरफ से, हमारी जानिब से, मुस्लिमवाड़ा रेजिडेंट की जानिब से दुनिया के सभी लोगों को ईद उल अज़हा की हम मुबारकबाद देते हैं. एक्चुअली हमारी जो नमाज थी वो 7:30 बजे ईदगाह नमाजगाह पे थी, लेकिन जो सीज़न बारिश का था इसकी वजह से रात में अनाउंसमेंट किया गया कि यहीं पे नमाज पढ़ी जाएगी. तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक. शुक्रिया. आमचो ईद आसा आनी हांव बिचोले मस्जिदांतल्यान आमचे कमिटीचे आनी आमचे सदर हे सगळे कडसून आनी बिचोलचे मैदान कडसून आयज सगळ्यांक ईद मुबारक दिता. आनी हो खुशीचो हो जो पर्व आहा ह्या पर्वान आमकां फक्त एक याद दवरूंक जाय की आमी सगळे एक आहा, आमी सगळ्या वांगडा आहा, सगळे आमचे आहा आनी आमी त्या सगळ्यांक मेळोन रावंक जाय. कित्याक हेतूनच आमचो भवित्व आहा, हेतूनच आमचो खुशाली आहा आनी हेतूनच आमचे सगळ्यांचें बरें आहा. आनी हे म्हणून हांवें 2 उतरां काबार करता आनी सगळ्यांक ईद मुबारक म्हणटा आनी तुमचोय धन्यवाद करता. थँक्यू. जाफर शेख सुनी जाम्या मस्जिद जनरल सेक्रेटरी आनी आम आख्खे एंटायर कमिटीन सगळे आख्खे गोंयकारांक सगळे भाव भयण आमच्या सगळ्यांक ईद मुबारक म्हणटा. सगळ्यांक बरे भशेन खुशालकायेन आनी हॅप्पिली सगळे एक बराबर सगळ्यांक एक बराबर बरें करून ईद मनोवचें. आनी सगळे आमगे धाकटे भुरगे कोण आहाय ते लोपडे फुडें कांय नाका आशिल्ल्यो वस्तू कांय करूचे न्ही आनी बरे भाशेन सगळे हॅप्पी ईद बरे भाशेन वचचें. हांव या आयज ईद अल अज़हा आमचे हांव सगळे गोंयकारांक आयज मुबारकबाद दिता. आनी तशेंच हांव मागणी करता की कोणें कसले अनवॉन्टेड इन्सिडंट
करचें न्ही आनी हांव सगळ्यांक परत एकदा फूल गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक विश करता. म्हजें नांव शेख इफ्तिकार आनी आयज ईद उल अदा ताका आमी बकरीद ईदूय म्हणटात. ताच्या निमित्तान समेस्त गोंयकारांक उलवणीक परबी. आयच्या ह्या ईदाचे 2 इम्पॉर्टंट रिजन्स आसात. एक म्हणल्यार परफॉर्मिंग हज आनी सॅक्रिफायसींग एनिमल दॅट इज कुर्बानी. आयज काल हज जालो. अख्खे संवसारांतल्यान 30 लाख लोक हजाक वचून हज परफॉर्म केलो आनी कुर्बानी वेवस्थेत अख्खे इंडियन अख्खे संवसारांत जाला. स्पेशली गोंयान जे मीट कॉम्प्लेक्सान कुर्बानी जावपाक लागला हेजो संपूर्ण श्रेय जो आसा स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांकां वता आनी ताच्याच बरोबर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हाका वता. कारण 2012चे पयलीं मीट कॉम्प्लेक्स टोटली बंद आशिल्ले आनी जे कुर्बानी जाताली पयलीं ती कोण घरा कडेन करताले कोण आनी खंय करताले. खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. आमी कितलेशेच रिक्वेस्ट केल्ले. त्या टायमार काँग्रेस सरकार आशिल्ली. कितलेशेच रिक्वेस्ट केल्ले पण मीट कॉम्प्लेक्स टोटली बंद आशिल्ले. जेन्ना मनोहर पर्रीकर सीएम जालो आनी विजय सरदेसाय आमदार जालो फर्स्ट टायम तो आमकां ताजे फुडें घेवन गेलो आनी मनोहर पर्रीकरान एसेंब्लीन डिसिजन घेतलें आनी 144 सेक्शन लावन तुरंत सारके ते मीट कॉम्प्लेक्स आनी ओपन करपाक लायले. जे कितें तेन्ना मीट कॉम्प्लेक्स बंद आशिल्ले तेका मॉडिफिकेशन कितें करून स्टार्ट जाले आनी ते आयज पासून आमी मीट कॉम्प्लेक्सान आमची कुर्बानी करता. आनी तीच प्रथा आमच्या आयच्या मुखेलमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान ती कंटिन्यू दवरली. हेजे खातीर आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सगळे गोंयचे मुसलमान आभारी आसात की शांतीपणेन आनी बरेपणेन आमचे कुर्बानी जी आसा मीट कॉम्प्लेक्सान जाता आनी ती कुर्बानी फक्त बफेलो एनिमल्सची कुर्बानी जाता आनी कसली कुर्बानी मीट कॉम्प्लेक्सान जायना. ताका लागून गोंयचे समेस्त मुसलमाना कडल्यान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचोय आभार व्यक्त करता. आनी तशेंच हांव गोवा मुस्लीम फोरमाचो प्रेसिडेंट सगळ्या मुस्लिमाचे तर्फेन एक डिमांड करता गोंयचे सीएमा कडेन की त्यांनी हो आमचो डिमांड जो आसा देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन पावोवपाचें की गाय जी आसा गाय हे हिंदू समाजाची हिंदू भाव भयणीची तांची श्रद्धा आसा आनी गाय हिका नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचे. गाय आनी ताची जी ब्रीड आसा ती आयडेंटिफाय करून नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचे ही आमची गोंयचे सगळे मुसलमानांची मागणी आसा. कारण आमी गोंयान सगळे जाण शांतीपणे रावूंक सोदतात. फाल्यां कोणी जर येवन गायचे निमित्तान मासाचे निमित्तान हिंदू क्रिस्तांव आनी मुसलमानां मदीं लफडे जाल्ले अशांती जाल्ली आमकां नाका. ताका लागून आमी गोंयचे मुसलमान डिमांड करतात की गाय काव हिका जी आसा ते नॅशनल एनिमल म्हणून डिक्लेअर करचे. येता ते पार्लमेंट सेशनान दिल्लीन हे डिक्लेअर करचे आनी हो संदेश जो आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्रीन प्रधानमंत्रीक पावोवचे आनी गोंयच्या मुसलमानाचो डिमांड आसा म्हणून सांगचे. थँक्यू.